वॉर्ड नंबर 14 विद्यानगर कॉलनी सराउंडिंग सारस्वत विद्यालय सारस्वत कॉलेज आणि आमची हांगा कुल्लेची स्मशानभूमी जी आसा हो पूर्ण वॉर्ड जो आसा ऑलमोस्ट 30 लाखाचे एस्टिमेट जावन आसा आणि येता त्या 10 दिसां भितर हे काम स्टार्ट जावन सोंपतलें। परिस्थिती तुमकां दिसपाक येता की हांगा कशें आसा सिच्युएशन, ह्या लोकांनी त्रास काडला आणि थ्रू दी MLA लॅड स्कीम ऑफ PWD डिपार्टमेंट हे काम आमी हाडलेलें आसा। जायती लोक हांगा रावता ह्या वाड्यार खूब व्हडले वॉर्ड नंबर 14 भितर आणि ह्या एक प्रेस्टिजियस एक स्कूल आणि कॉलेज जावन आसा। सो इट इज नॉट ओन्ली अ रेजिडेन्शियल बेनिफीट लोकांक जे हांगा रावता तेंकांच बेनिफीट न्हू, बट जी भुरगीं जे पेरंट्स जे येता ह्या स्कुला खातीर भुरग्यांक सोडपा खातीर, जे कॉलेजीचे स्टुडंट्स जे आसा ते हांगा कॉलेजीक वयतात तेंकां, आनी ह्या ही स्मशानभूमी जी आसा हांगा जे फंक्शनां जाता, जे मरणां जाता ते लोक जे हांगा येता वापरपा खातीर तेंकां हे जायते नुकसान जालेलें आसा। सो दीस इज नॉट ओन्ली अ बेनिफीट टू वॉर्ड नंबर 14 बट खोर्लेचे पूर्ण खोर्ले वाठारा वयले जितले वॉर्ड आसा 14, 15, 16, 17, 18 5 वॉर्ड जावन आसा, सगल्यांक हो मोठो फायदो जातलो। आय वूड लायक टू थँक द लोकल कावन्सिलर, हेंच्यांनी जायते फॉलोअप घेतलेले आसा। तशेंच वॉर्ड नंबर 17चे कावन्सिलर आणि एक्स चेअरपर्सन बाय शुभांगी वांयगणकर तेंच्यांनी सुद्दां जायते फॉलोअप घेतलेले आसा विथ रिगार्ड्स टू दीस वर्क। आणि हे काम आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर दिगंबर कामत आणि ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन फॉलोअप जावन हे आयज आमकां हे काम दिलेलें आसा। सो अगेन अ बिग थँक्यू टू एवरीबडी एंड मोस्ट इम्पॉर्टंटली रेजिडेंट्स जे आसा हांगा तेंच्यांनी जायतो धूळ खाल्लेलो आसा ओवर द लास्ट 2-3 years। सो तेंकांय तेंचे कडेन हांव माफ करता। आमचे कडल्यान खंय डिले जाले जाल्यार परत सदांच आमच्या फाटल्यान रावन आमकां सपोर्ट करून हे काम तेंच्या खातीर आमी आयज केलेलें आसा। थँक्यू। रिपेअर हॉट मिक्स ते येस, फुल रिइन्स्टेटमेंट ऑफ दिस रोड 30 लाख। 5 वर्साचो कार्यकाळ आणि हितून सगळ्यान व्हडलो दीस असो म्हाका दिसून येता, कारण विद्यानगर कॉलनी, तारा गार्डन आणि खोर्लेची एरिया हितून हो सगळ्यान इम्पॉर्टंट काम असले म्हणजे ह्या रोडाचे जो विद्यानगर कॉलनींतल्यान सुरू जाता आणि स्मशानभूमी पर्यंत म्हणजे तारा गार्डन कव्हर करून सारस्वत कॉलेज कव्हर करून स्मशानभूमी पर्यंत सोंपता। ह्या एका म्हाका दिसता MLA लॅड स्कीम जी आसा आमदारा थ्रू जे जाता त्याच्या खातीर आमी खूब प्रयत्न केलो, कारण कॉलनीतल्या आमच्या सगळे वेलविशर्सांचो, माझ्या सपोर्टरांचो, माझ्या फॅमिलीचो खूब सपोर्ट आसलो की हो रोड जावपाक जाय असो करून। त्या खातीर आमी खूब प्रयत्न केलो। जवळ जवळ म्हाका दिसता 5-6 म्हयने अशें टेन्शन तकलेर आसलो की रोड जातलो काय ना, आणि आयज खंय तरी आमदार, मागीर CM, मागीर आमचो मिनिस्टर दिगंबर कामत यांचे कडल्यान हो 5 जाण आयज एप्रूव जाला आणि 900 जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेचे कडल्यान हो सोमारच्यान रोड सुरू जातलो आणि 10 दिसां भितर तेणी कंप्लीट करून दिता म्हटला। तितून वायडनिंग जो आसा तो रोडाचो जातलो, मागीर पोल शिफ्टी आमी ऑलरेडी केल्लेले आसा। मेन हेचे श्रेय म्हाका दिसता स्टाफ आसा आमदाराचे, मंदार मागीर विनोद, ज्यांच्यांनी फॉलोअप घेतले। हेच्या खातीर आमची म्हाका दिसता मदीं झगडी जाली, खंय तरी तोंडाक तोंड जाले, कारण कॉलनींतल्यान म्हाका प्रेशर येतालो आणि म्हाजो प्रेशर खंय तरी तेंचेर वयतालो। त्या खातीर खंय तरी आमची झगडी जाताली, आमदारा वांगडा खंय तरी मातशे रफ उलोवप जाले आणि आयज हो खंय तरी 5 जाण आमचो रोड इल्लोलो आसा। त्या खातीर परत एकदा आमचे विद्यानगर कॉलनी, तारा गार्डन आणि फुल आमचे वॉर्ड जे आसा ह्या यूज करपी सारस्वतांतल्या कॉलेजींतल्यानूय म्हाका फोन येतालो, मागीर आमचे सिनियर सिटीजन जे आसात आमच्या कॉलनीतले तेंचे म्हाका फोन येतालो केन्ना जातले काय म्हणून। इवन आमचो पापा कुर्णे जो आसा ताका हांवें उतर दिल्ले जर रोड जावंक जाल्यार हांव तुज्या दारार परत येवचो ना म्हणून। आणि म्हाका दिसता फायनली हो रोड आणि आमचे सिनियर्स आमकां पळोवपाक मेळटा, जेंच्यांनी म्हाका आशिर्वाद दिवन निवडून हाडलेलो, त्यांच्या खातीर हो रोड जो आसा तो हांवें कंप्लीट करपाचो हे केल्लो आसा। 17 आणि 14 आणि तितून थोडे फार 15 कूड लागता, म्हणजे फुडले भागाक म्हटल्यार जाता। पूण ह्या लोकांचो सामको रिक्वेस्ट आसलो, तुमी पळयला कशा पद्दतीन आसा, आणि हे करतना एक्सेलांतलो जो भाग आसा पळय तो म्हाका लागता, सो तो एक्सेलांतलो भाग बी कंटिन्यू ह्या तेतून जातलो। आणि त्याच बरोबर हे जे तुमकां दिसता ग्राउंड जाला, ग्राउंडाचेर जी एरिया आसा थंय सुद्दां पार्किंग जावचें म्हणून ह्या स्थानार लोकांची तशीच कॉलेजी कितलेच आसा काम करतना PWD ते बी पळोवचें। हांव आमदाराचें देव बरें करूं म्हणटा, कारण खरी अडचण लोकांची ती पळयली म्हणून।
धन्यवाद. टीम हे आसता ते सुद्दां हाडटना सुद्दां आमकां अशें जातालें की मेल्लोलो मनीस सुद्दां वयताना खंय तरी बाबा त्रास जावन वयता अशें हें जातालें. पण आयज म्हाका दिसता हो रोड कंप्लीट जातलो, आयच्यान सुरू जावन सोमारच्यान काम सुरू जावन, आनी कोणाक कसले त्रास जावचे ना.